नमस्कार. म्हजें नाव उत्कर्षा सुभाष लोटलीकर. हांव तुमच्या मुखार एक कविता सादर करता. कविता बरोवपी बाब अशोक रघुवीर चोडणकर. कवितेचें नाव आसा ते दीस. काय बरे ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. सगळीकडे मेकळो मेकळो जागो. पतंग उडोवन मजा घेताले, तोडून एक दुसऱ्याचो धागो. गेले ते दीस, भरल्यो त्यो जागो, आयल्यो सगळीकडे बिल्डिंगोच बिल्डिंगो. काय बरे ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. झाडां मळां मदीं हांगा घर थंय घर, कितली मजा येताली नाचूंक हांगा थंय. गेले ते दीस, गेली ती झाडां मळां, आयल्यो झोपड्यो जंय थंय, कचऱ्याची घाण वचत थंय. काय बरे ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. वताले इश्कोलान शिकूंक इंग्लिशींतल्यान, येताले घरा उलयत कोंकणींतल्यान. गेले ते दीस, विसरली आमी ती इश्कोलाची वाट. आतां भुरग्यांक धाडपाक पळयतात स्कूल बसीची वाट. काय बरे ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. येतालो इत्रूज, कार्नावाल, शिगमो, घालताली माथ्यार वासाचो पावडर. गेले ते दीस, गेलो तो वास. आतां उडयतात रंगरंगीत कलर. काय बरे ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव सगळ्यांनी सांबाळ्ळे एकमेकाक. ना दंगली ना केन्ना झगडी. गेले ते दीस, आतां सगळीकडे चल्लां जाती काती धर्मांचेर अळशीक राजकारण. आपणायतात तोडफोडीचें धोरण. काय बरे ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. निर्मळ मनान शांतकायेन वावुरपाचे. गेले ते दीस, कितलो फरक घडलो दिसान दीस. आतां भिरांत बाळगून जिवीत सारपाचे. व्हांवली काळजांतली मोगाची गोडसाण. विकृत भावनांनी भरली कडूसाण. ते दीस, नितळ भांगराळे दीस, परत केन्नाच ना मेळपाचे. शेणत गेले काळाच्या भोवऱ्यात. आतां यादी कोणींतले भांगर सोदपाचे. ते दीस, नितळ भांगराळे दीस. कशे धांवले कळलेच ना. घडामोडींचो जालो धर्तरेचेर अन्याय. आमीच सोदपाक जाय ताचेर उपाय. आमची आचरणां बदल्ल्यार भरतले काळजांतले घाय. सैम आनी मनिसातीक दिवंक शकतले न्याय. आमची आचरणां बदल्ल्यार भरतले काळजांतले घाय. सैम आनी मनिसातीक दिवंक शकतले न्याय. देव बरें करूं.